गावडोंगरी काणकोण सरकारी स्कुलाची परिस्थिती सामकीच बिकट झाल्या। स्कुलाचे छप्पर पावसान केन्ना मोडून पडत ताचो नेम ना। कितले फावटी कागाळ करून लेगीत शिक्षण खाते हाजेर काम करिना म्हण थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायला। ह्या पावसान जर छप्पर मोडून भुरगीं जखमी जाली जाल्यार स्कुलाचे सगळे वाशे काढून परवरीश शिक्षण खात्याबाळ जमतले अशी शिटकावणी पालक शिक्षक संघटनेच्या अध्यक्षान दिल्या। 2013 सावन लोक ह्या शाळेच्या दुरुस्ती खातीर शिक्षण खात्याक पत्रां धाडटात, मात कोणूच लक्ष घालिना। आडिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। शाळे म्हळ्यार मेन छप्पर केन्ना मोडोन पडत म्हणून सांगपाक जायना। आमी 2013 सावन लागले फाटी, म्हाजे पयलीं ज्यो कमिटी आशिल्ल्यो ते लागले फाटी। आतां हांव जेन्ना कमिटीर येयलो तेन्ना आमी परवरी गेले ऑफिसांत। केन्ना 2013 पत्रव्यवहार केलो तुमी? तेजे नंतर कोणी इन्स्पेक्शन केल्लें हांगा येवन? कोणूच येनात, फक्त हेडमास्तर आमगे हें धाड म्हणटात की जाय तें लेटर धाड म्हणटात। हेजे शिवाय आनी कांयच उतर दिना ते। कितले हें केलें तुमी? कितले लेटर धाडली? वर्सान वर चालूच आसता आमची। कांय रिपेरिंगा लागून कंपाउंडा लागून मागीर आमगे भुरग्यांक कितें बसता जाल्यार एक हॉल जाय आशिल्लो। गार्डना झोपाळ बिपाळ ते तशें ते सगळे हें जाल्ले आहा, मडकळी येयल्ले आसा। केन्नासून हे झोपाळ बी केन्नासून मोडलेले हांगा? आतां जालें 5-6 वर्सां सामकें। हांव जर कमिटी येयले हांगा कांयच ना। आमी परवरी तो डायरेक्टराक मेळ्ळे, डायरेक्टर म्हणपाक आपूण येतलो म्हणून, पूण कांयच ना। आमी हांवें जाल्यार ठरयलां हें जर भुरग्यांचेर मोडोन पडलें जायत न्हू, आमी डायरेक्ट हे वाशी घेवन परवरी डायरेक्टराचेर जावं ऑफिसांत हल्लो करतले। इतलें हांवें चिंतलां। म्हाका जैले सुद्दां घातल्या कोता येता अशें हांवें चिंतून दवरलां। टिचर कमी आसून सुद्दां आमचो रिजल्ट बऱ्या पैकी येता, 100% पावता म्हळ्यार पळय। तरी आसतना गव्हर्मेंटान दुर्लक्ष करता। आमी जेन्ना तवडकार मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना आमी तेजे फुड्याक हो विशय मांडलो। तेणी 6 म्हयन्या भितर हो प्रश्न सोडयत म्हणलो, पूण 2 वर्सां जाल्यार आजून कांय ना। आतां आमी परत इजदोर बाबाडेन हे विशय दिला। टॉयलेट भितर वचपाचें ना। हांव एक दीस गेल्लो मिटींग आसा म्हणून। उदक बीन आसा टॉयलेटी? उदक म्हणटा अजिबात ना। आज तो पळय टँकर एक हांवें ते घालून गेला। नळाची उदक येना? नळा उदक येयच ना। आनी टँकर कितले दिसांनी येता? टँकर येयलो 8 दिसांनी एक फावट येता। पावता हें उदक तुमकां 8 दीस? थंय बी तें फोन मारचो पडटा। आनी काणकोण एरिया तरी एकूच टँकर आसा, बाकी ते टँकर मोडले म्हणटात। पण टॉयलेट आसा उदक ना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा? परिस्थिती आसा। मागीर त्रास जायना भुरग्यांक? हय, भुरगीं मागीर ते भायर जंगल आहा न्हू तितून वचून बसतात, अशें करता। मागीर त्रास जाता? थोड्या भुरग्यांक बीन त्रास जाता? हय, सामको हेवी त्रास जाता। दुसरें म्हळ्यार लायट सगळें हें जाल्लें आहा, थोडे बेंच बी मोडले आसात, कांयच येना। तुमी पालकांनी एकठांय जावन कितें काम बी केल्लें शाळेचें? हय, आमी गेले त्या फावटी मोडले न्हू, त्या पत्री घातला। खंय मोडलेली गेली ते? फुडली सायड मोडलेली? तेन्ना कितें केलें तुमी? तेन्ना ते पत्रे हाडले काणकोण वचून, मागीर ताका ते लाकूड जाय तें मारलें अशें सगळ्यान। आनी वयर चडलो न्हू, वयर चडले जाल्यार ते नळ्या सकट सकयल येता म्हणून आमी आतां ह्या वर्सा वयर चडना अजून। म्हळ्यार शाळा सारकी ना ती, मागीर सारकें आसता हें करून सगळें सारकें हें करून ते पेरेंट्सांनी येवन सारकी करून तें सांगपाक जाय न्ही। मोडून पडटा दिसता, म्हळ्यार सारकी केल्यार सारकी जातलें ना।